मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव सुरेख पळयाचे हेडलायन्स। एके वटेन राज्यात गुन्ह्यांवरनी भर जाल्यार दुसरे वटेन गुन्ह्या फाट्याकडेन सुविधांचो उणाव, कायदो खर जातलो काय गुन्ह्यांव, जाला प्रश्न निर्माण। मडगाव दुचाकी चोरपाचो सिलसिलो चालूच, खर कारवाई करपाची मागणी धरता नेट। कायदो आनी सुव्यवस्थेची भिरांत दिसान दीस उणी चल्ल्या जायत लोकांक पडला प्रश्न। सरवण कारापूर वाठारात कोयराची रास, थळाव्यांक सोंसचो पडटा खूप त्रास। केन्ना पडटले प्रश्न जाग्यार, लोकांक पळोवची पडटा तिश्टत वाट। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यात चोरयेच्या प्रकरणांनी भर पडत आसा। दिसा उजवाडाक गाडयो उखलपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात। मडगाव पोलिसांनी दुचाकी चोरी प्रकरणात 2 दुबावितांक अटक केला। ह्या चोरांचो दुचाकी चोरपाचो सिलसिलो चालूच आसा खंय, देखून खर कारवाई करपाची मागणी नेट धरता। कायदो आनी सुव्यवस्थेची भिरांत दिसान दीस उणी जायत चल्ल्या वय लोकांक प्रश्न पडला। आज बायक चोरपाची जे प्रकरण आसा ही खूप वाढत गेल्ली कडेन आसा आनी दिसाक कितल्योश्यो बायक ज्यो आसात ह्यो लोकांल्यो पार्क केल्ले ना जातात आनी अशेंच करून जी एक कंप्लेन आसा एक मडगांव पुलीस स्टेशनार रेजिस्टर जाल्ली आनी एक आसा ती फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर रेजिस्टर जाल्ली। मडगांव पुलीस स्टेशनाचे हेणी 2 जाण चोरांक हांगा धरले कडेन आसात आनी तांकां सद्याक 4 दिसांचो रिमांडय मडगांव पुलिसे मेळ्ळे कडेन आसा। आनी हे जे चोर आसात एक आसा संतोष यादव म्हणून तो आनी दुसरो आसा तो प्रकाश परिगर म्हणून। ही एकूण तेजेर कितलीशी पुलीस स्टेशनाचेर मोटरसायकल चोरलेल्यो ह्यो रेजिस्टर जाले कडेन आसा। अशेंच करून फातोर्डा जे पुलीस स्टेशन आसा सेबी म्हणटगे एक बायक शॉपा दारांत दवरलेली चोरून व्हेली, ती CCTV कॅप्चर जाले कडेन आसा। म्हणटकीर मोटरसायकल चोरपाचो हो धंदो जो आसा हो खूब चड जाले कडेन आसा, कित्याक झटपट पयसो मेळटा तांकां आनी ह्या पयशां खातीर हे चोरी करपा लागले कडेन आसा। खंय तरी आमची CCTV कॅमेरा आसून सद्या बऱ्या पडला आनी आतां मडगांवांक कितलेशे CCTV कॅमेरा आसा हे इन्स्टॉल जाले कडेन आसात आनी हे चोरयेक सद्या बऱ्या पडटले। मडगांवचे जे केसीक ASI जो संतोष गांवकर आसा हेणी बरें काम केले कडेन आसा। त्याच बरोबर LIB जो आसा रिजवान हेणी ह्या चोरांक दोगांयक धरले कडेन आसा, खरें त्रास करून तांकां धरले कडेन आसा। आतां पळोवया कोर्ट तांकां केन्ना सोडटलो तें पळोवचें पडटलें, कित्याक असली केसी आसात त्यो कोर्टाक रोखडेच सुट्टात। म्हणटकीर एक लोकांली मागणी आसा की हेंचेर बरी कारवाई कडक कारवाई जावची, हांकां बेल सुद्दां मेळची म्हणून दवरली जाय तेका। पूण 29 सप्टेंबर 8:30 आसमान मी मोटरसायकल वयली। हांव शॉपाचेर येता, भायर सरल्यार मोटरसायकल ना। मागीर हांवें कंप्लेन केली पुलिशेक त्या दिसाकूच वचून, आनी मागीर पुलीस म्हणटलो आपूण इन्क्वायरी करता। आयज 1.5 म्हयनो जालो अजून खबर ना। कोणागे मायना तरी मेळ्ळें म्हूण हांव चोवपाक गेल्यार ते मुगे ना। सो कितें दिसता तो अशें करून बायक चोरी जाता? पूण पुलिसांनी मागीर पेट्रोलिंग बरें करपा जाय न्ही। कितले कॉस्ट आसता तुगे बायकाचो? आसतले 40-50,000 आसतले। 7 वर्स जाली 7 years। ओके। आनी ही शॉपा भायर दवरले कडेन ते कोण सामकी मेळ्ळा क्ल्यू मेळ्ळा कितें म्हाका हे फुटेज आसा CCTVची फुटेज हांवें दिल्ली पुलिसाक। तेजेर तो दिश्ट पडटा वता तो बी 2-3 फावट रावंड मारता आनी मागीर घेवन वयता डायरेक्ट। ओके। तूं मागता पुलिसेन मातशी एन्क्वायरी करून? आनी मुगे चड करून पेपर आयचे न्हू, लोकांक गेले लाडली हाऊस वायफ आनी पेपर आय मुगे डॉक्युमेंट आय दुसऱ्यांक गेले ते तरी राव घाललेले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक। सरवण कारापूर झाटे महाविद्यालया लागसरच्या वाठारात कोयराची रास पातळल्या। हाका लागून थळाव्यांक खूप त्रास सोंसचे पडटात। तशेंच लागसरचे तिळारी कनालात लेगीत हो कोयर पडपाक लागला। या कोयराच्या घाणीक लागून लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट। आम्ही जे सध्या उभे आसात ते सरवण कारापूरच्या वाठाराच्या हांगा जे झाटे कॉलेज आसा तेच्या सामकारा उभे आसात आनी हांगा आमकां दिसता फाटल्यानूच ज्यो कोयराच्यो राशी पडल्या ती कितकीशी वर्सां हांगासर आमकां दिश्टी पडटा आनी ताका लागूनच एक तिरारीचो कॅनल वता तातूनय लोक कोयर उडयता अशें कळ्ळां। हे जे कोयराच्यो राशी आहा ते खुबशे वेळार आमकां हांगासर दिसता, पूण जी पंचायत थळावी पंचायत आहा ती आपलें काम करता, जे रस्त्या कुशीकचो कोयर जो आसा ते काडपाचें काम करता, पूण हो जो रस्तो भितरल्यान वता थंयसर
कोयरांच्यो राशी खुबश्या वर्सां पासून म्हणजे तेंच्यो राशी आसात त्यो कोयराच्यो. फुडें पंचायतीन काम केल्लें आपलें थोडें नेट बी लायिल्लें, पूण हांगासर तशी कारवाय तांची जावंक ना. ताका लागून ह्यो ज्यो कोयराच्यो राशी आसा त्यो दिसान दीस वाडत आसा हांगासर. हांगा एक कोयर कोण उडयता हें कळना. ताका लागून जी पंचायत थळावी कारापूर सरवण पंचायत आसा तांच्यांनी ताचेर कडक अशी कारवाय करपाक जाय. तेच्या उपरांत जो कोयर हांगा दिसता तो कमी जातलो. पूण आतां जे थळावे लोक आसा तांच्यांनी मागणी केल्या की हांगा CCTV कॅमेरा घालचे, तशेंच जे पंचायत थळावो पंच आसा तांच्यांनी हाजेर कारवाय करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण अशें दिसता की जो कॅनल आसा त्याचो तो व्हांवता सद्या, तितूरूय कोयर आसा आनी तो फुडें वचूंक शकता फुडें आनी वचूंक जावपाक शकता. हांगा जो कोयर दिसता तो खुबूच मोठ्या प्रमाणांत कोयर आसल्या कारणान हांगा सामकी घाण पसरल्या आनी लागींच हायवे सांखळी बिचोली जो रोड आसा मेन रोड तो वयता आनी जो कोण उडयता हें कळना, कित्याक लोक येतात आनी हांगासर उडयता अशें दिसता आमकां. ताका लागून पंचायत जी आसा तांच्यांनी हेचेर कडक अशी कारवाय करपाक जाय. घाटी कॉलेज आहा थंय आसा आमी आयज. जे घाटी कॉलेजीक सायडीक जे कॅनल आसा आनी जो रोड हायवे रोड गेला आनी सायडीक कॅनल आसा, तुमी अक्षरशः तुमी पळयता आसतले जो अक्षरशः कचऱ्याचो हांगा असो बाजार जाला की हो कचरो सामको असो की कचरो डायरेक्ट कॅनलानूच घालता आनी डेली उसाचो ते हे आसता ते रस मळटात ते सुद्दां आनी सगळे जे कागद आनी जे घाण अक्षरशः म्हणजे कितें आनी कितें म्हणून सांगपाचें तुमकां हें ना. आतां हे सदींच अशे प्रकार घडटा. आमी कितले फावटी आवाज उठयलो, पूण जो मेन मुद्दो आसा तो खरोखर ही पंचायतीन एक आपली एक अशी पावलां उचलपाक जाय की हेचेर कारवाय जावूंच जाय. हांगा CCTV कॅमेरा बसूंक शकता. हांगा जर ही लायन आसा ती वयर मेरेन ती सकन वलता मेरेन ती हांगा कॉलेज आसा, हांगा CCTV कॅमेरा बसोवपाक जाय. जाल्यार तुमी हांगा तुमचो एक बाबा इतलो पयसो लाखांनी रुपया खर्च करता न्हू, जाल्यार सांजच्या वेळार उडयता न्हू, रातच्या वेळार उडयता 7 ते मागीर 10 मेरेन असो टायम आसता लोकांचो. जाल्यार हांगा तुमी मनीस दवरात न्हू. हांगा मनीस दवरपाक जाय, ताका देखभाल करपाक जाय आनी ह्या लोकांचेर कारवाई करपाक जाय. आयज हांगासर कॉलेज आसा, कॉलेजचे भुरगे हांगा भोंवता, सगळे भायर भितर येता. ही घाणीचें साम्राज्य, रोगराई पसरपाची हांगासर बहुत शक्यता आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार आनी अरुण नायक. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एके वटेन राज्यांत गुन्ह्यांवांनी भर पडत आसा जाल्यार दुसरे वटेन गुन्ह्या फाट्याकडेन सुविधांचो उणाव आशिल्ल्याचें चित्र मुखार आयला. रायबंदर गुन्ह्या फाट्याची बिकट परिस्थिती आनी सुविधांचो उणाव दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. आता तुम्ही पळयतात की ज्यो क्रायम जातात आनी ह्यो क्रायम खुबश्यो गोंयांत जातात आनी खूब जाले कडेन आसात आनी हेच खातीर लोक परते डिमांड करतात की ज्यो कोणाली सॉल्व जायना केस्यो ह्यो क्रायम ब्रांचाक दिवची म्हणून. आनी क्रायम ब्रांचा म्हणल्यार तुमी जाणा की क्रायम ब्रांचाचेर सगळ्यांलो विश्वास आसा की क्रायम ब्रांचाक गेले जाल्यार आमच्यो केसी सॉल्व जाता म्हणून. पूण लोकांले आनी गोंयकारां दुर्दैवी म्हणटा तशें क्रायम ब्रांच आसा खरो, पूण थंय तेंचे कडेन किती फॅसिलिटी क्रायम ब्रांचा कडेन आसा ती तुमकां आमी दाखयतात. हे जे रायबंदर क्रायम ब्रांच आसा हेंचे कडेन 10 PI आसा, SP आसा, DYSP आसा, 10 PSI आसा, 8 ते 10 PSI आसा, स्टाफ आसा. पूण ह्या स्टाफा खातीर फक्त एक गाडी आसा आनी ती सुद्दां दुकट स्टार्ट गाडी. आमी मागता होम मिनिस्टरा कडेन बेगीच्या बेग लक्ष घालून क्रायम ब्रांचाक बरी गाडी दिवच्यो आनी ज्यो पळय केसी सॉल्व करपाच्यो उरल्यात किंवा पेंडींग उरल्यात त्यो सॉल्व जावपाक बऱ्या पडटले. हांव पेनजीम एक्चुअली विका 3 पार्ट उरलो पास पर्सनल कितें वर्क आहलो मुगेलें. सो फॉर द लास्ट 3 months पेनजीम विजीट करूं एज अ वीक आनी एज अ प्रोमिनंट एज अ प्रोएक्टीव सिटीजन हांव वेरियस डिपार्टमेंट्सूय विजीट मारतालो चॅक करून परिस्थिती कितें आसा गांवना सामकी कशें चलता हे विचार घेवपाक. सो हें करता हांव क्रायम ब्रांचाकूय पावलो रायबंदर जेटी फुडें. सो थिंग ते इंटू गेले जाल्यार क्रायम ब्रांच म्हणटा इतलो इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आख्या गोंया खातीर एक डिपार्टमेंट चलता क्रायम ब्रांच. येदे व्हडले स्टेटी सांबाळ घेवपाक एक डिपार्टमेंट आसा. हांव विचार करून हांव थिंगा इन्वेस्टिगेट करून उलोवपाक लागलो आनी म्हाका कळोन येलें की 10 PI आसा, 10 PSI आसा, इक्विप्ड विथ गूड स्टाफ
स्टाफ बरो आसा इतले स्टाफ आसून पासून तांचे कडेन एकूच व्हेकल आसा एक व्हेकल आख्खे स्टेटी खातीर दिस इज अ शेम ऑन द स्टेट मेकॅनिझम तूं तुगेली डिपार्टमेंट इफेक्टीव करतलो क्रायम हँडल करतलो पुलिसांक एम्पावर करपाची गरज आसा पुलिसांक एम्पावर करनासतना तांची सर्वीस पब्लिकाक सेफ्टी एंड सर्वीस कशी पावतली ते तांचे जॉब कशें करतले एक व्हेकल आख्खे स्टेटी पासून ते आख्खे 10 पी आय तांकां एक व्हेकल सो तेम काम कितको करपाचें तेम गाडयान कितकोन पावपाचें इन्वेस्टिगेट करपाक सो हो नियड करपाक गरज आसा डिपार्टमेंटान न्हू होम मिनिस्टरान आमच्या सीएमान नियड करपाची विचार करपाची गरज आसा आख्खे तुमी बेस्ट ऑफ व्हेकल्स फॉर ऑल मिनिस्टर्स जावं नाजाल्यार चेअरमॅन जावं कोण कोण हाय डिग्निटरीज आसा तांकां तुमी बेस्ट ऑफ व्हेकल्स परचेस करता पूण जे डिपार्टमेंटान हाय पावर्ड व्हेकल्सांची गरज आसता टू डू देयर जॉब इफेक्टिवली तांकां तुमी व्हेकल प्रोवायड करपाची आनी तांकां हाड दवरपाची गरज आसना मागता जात तितू बेगीन तेमकां वेल इक्विप्ड करचें क्रायम ब्रांचाक आनी गोंया खातीर तेमची इन्वेस्टिगेशन पेंडींग आसात लोडेड आसात बिकॉज दे कॅनॉट इफेक्टिवली गो टू डू देयर जॉब ते जात तितू बेगीन तांकां एम्पावर करून तेमचे हितून तेमचे व्हेकल्स तेमकां इफेक्टिवली प्रोवायड करच्यो सो दॅट दे कॅन एक्झिक्यूट देयर जॉब करेक्टली गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. शांतादुर्गा फातर्पे कान्नेच्या जात्रेक देवीची मिरवणूक आरत महाप्रसाद अशा धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींचो आस्पाव आशिल्लो. भाविकांची उपाट गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात काय भक्तिमय खीण. जात्रेच्या निमित्तान हांगा आयिल्ले आहा तांकां सगळ्यांक देवीच्या ह्या प्रांगणांत देवीच्या ह्या स्थळांक स्वागत करता कमिटीच्या वतीन सगळ्या महाजनाच्या वतीन. आज जात्रेची सुरवात जाता आनी हो आयचो पयलो दीस म्हळ्यार देवीक सकाळीं अभिशेक घालून देवीची पुजा जाता आनी ताच्या नंतर आतां देवीची पालखेन मिरवणूक जातली आनी नंतर तीर्थप्रसादाची सेवा सगळ्यांक मेळटली. आनी ह्या सगळ्या जात्रेच्या 5 दिसां भितर आज स्टार्टींग आनीक 30 तारीख म्हळ्यार महाप्रसादाची सेवा आमगेल्या अग्रसाळेक आसतली आनी जात्रा जातकच आमगेली 31 तारीख ते 6 तारीख म्हळ्यार देवीक दिल्ल्या वेलेबल वस्तूची भांगराच्यो मागीर आनी कापडां हेची पावणी जातली. सो सगळ्या भाविकां लागीं मागता की जात्रेक तेमी व्हड संख्येन उपस्थित रावन देवीचो आशिर्वाद घेवचो आनी कृपा आशिर्वादाची संदी सगळ्यांक मेळटली. आनी अशें आमी पयली प्रेस कॉन्फरन्साकय बी सांगल्लें आसा की सगळ्यो फेसिलिटीज सेफ्टी सिक्युरिटी ट्राफीक मॅनेजमेंट हो एक एलोबरेट अरेंजमेंट केल्लो आहा आनी सगळ्यांक बरी सोय ह्या प्रांगणाक देवीच्या केल्ली आहा. सो आनी एक फावटी हांव मागतां की सगळ्या भाविकांनी डिसिप्लीन रितीन देवीचो
आशिर्वाद घेवचो आनी सगळ्यांक देवी ब्लेसिंग दितली अशें हांव समजता आनी आनी एक फावटी सगळ्या भक्तगणांक हांगा वेलकम करता. आज 12 वांगड्यांनी तुमची देवाची हें केली. देवीची विधी करपा खातीर आमचे 12 वांगडी आसा आनी तातूंत भितर म्हाल वांगडी हो नंबर 1 वांगडी आसा आनी फ्रॉम म्हाल टू बेकलो टोटल 12 वांगडी आसता. आनी त्या 12 वांगड्या मदें एक 7 वांगडी आनी एक 5 वांगडी अशे 2 गट आसा आनी ते 12 वांगडी देवीची सेवा करता, विधी करता आनी विधीपूर्वक जे जे शास्त्र आसता ते 12 वांगड्यांची देवीक गरज आसता आनी ते विधी प्रमाणे ते पारंपारीक रितीन पार पडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात फुडल्या 7 दिसांच्या अदमासा प्रमाण नितळ मळब आसतले. सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके पडटले. तापमानात थंडसाण जाणवतली, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले, दनपारा उष्णताय आसतली. जाल्यार सांज वेळार थंडसाण पातळटली. सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, आयएमडीन सल्लो दिला. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नितळ मळब घोळटले, थंड वारे. तापमानात थंडसाण, दनपारा उष्णताय. सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. शेनवारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या अच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.